says that you have given for beneficiaries 6,963 annexure 2. Speaker sir, म्हाका दिसता तो confusion between beneficiary आणि ट्रक हांव कितें सांगता तें तुका कळूं ना जाल्यार हांव तुका परतें सांगता. नाका नाका नाका. पयलें आसा ते एक आसा ते बेनिफिशरी, दुसरें आसा पळय ते ट्रक. म्हणजे एका मनशाक एका पेक्षा चड आतां फॉर एग्जांपल 218 काय कितें तरी ट्रक आशिल्लो मनीस आसा, ताका दोनूच ट्रकाचेर मेळ्ळा. एका दुसरो प्रश्न तुजो, एका ट्रकाक पयल्या ट्रकाक 8,000, दुसऱ्या ट्रकाक 4,000, टोटल मॅक्सिमम 12,000. Now coming to the most important part of the question, elections code of conduct was announced, came into effect on March 5th. From March 5th to election date of that is May 13th, when the code of conduct was over, or at the end of the month. No, it was not. It was after 16th, after counting. End of the month, whatever. Whatever it is. In the election code of conduct, you have given set on March 1st from March 19th to April 6th, you have given about 90 crores. Now the beneficiaries. Total is 87. 19 crores. 19. Okay. You have given during election code of conduct. And the J voting podla, that beneficiaries have been benefited. They said in that area you have got, I have lost the election. It's not about losing and it's not about winning. Speaker sir, it's not about losing and it's not about winning. It's about a model election code of conduct. Masarov, Speaker sir, one second. Let me finish. I am not against giving the truckers any benefits. But important is that all those people, जे लोकांनी म्हाका विश्वासान वोट मारलेलो, हांव जिखतलो म्हूण हो विश्वास घात तेंचेर, कित्याक त्या दिसान तांकां बेनिफिशरी मेळ्ळे, तांकां त्या दिसान बेनिफिट मेळ्ळे, त्या दिसान तांकां इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्टा दिसांनी. Now, what I am saying is that why election code of conduct and beneficiary government poiste government te BJP poiste ni, that is those people who have not voted for you and voted for you tengle poiste. But how kit mota te disani kiti diupa jay ashile. It could have been given before or it could have been given afterwards. दाखवून वोट केलो no problem na. आज जाय ती तुदी. I am not asking about now. विचारले मरे. आता हांव हे करता. स्पीकर सर पयली म्हणजे 18 जून, 26 जून, 21 जुलय आनी म्हाका दिसता काल अशे पयशे दिल्ले आसा, ताज्या पयलीं दिल्ले आसा. पयशे टोटल सादारण तांकां ड्यू आशिल्ले 100 कोटी वर्साक एप्रोक्सिमेटली. हांव बॉलपाक फिगर सांगता, म्हणजे एक्झॅक्ट अमावंट हे खबर ना. 87 दिल्ले आनी म्हाका दिसता 5 सॉरी 7, 12, 92, 93 सुमार वर्साक ड्यू आशिल्ले. सो म्हयन्याक 8 कोटी रुपया एप्रोक्सिमेटली. कोड 2 म्हयने आशिल्लो, मार्च आनी एप्रील आनी मे अर्दो 2.5 म्हयने. वर्साक जर तूं म्हयन्याक 8 कोटी एवरेज आसत जाल्यार 2.5 म्हयन्यांक कितले हिशोब जालो? 16 आनी 4 20 कोटी. स्पीकर सर, 20 कोटी 2.5 म्हयन्यांक लोकांक दिवंक जाय आसले. वेन द इलेक्शन कोड वॉज इन फोर्स वी हॅव पेड 19 crores. एंड दुसरी गजाल, इलेक्शनाच्या कोडाक ऑनगोईंग स्कीम येना, नवीन स्कीम डिक्लेअर करपाक येना. ऑनगोईंग वर्क्स थांबना, ऑनगोईंग वर्क्सूय चालू उरता. रस्तो आसूं कितें आसूं, ज्याचें काम चालू जाला, ज्याचे वर्क ऑर्डर इश्यू जाले, आनी हें तर वर्सां पयलीं सुरू जाल्लें. हांवें दोनूय हेवटेनच्यान दाखयलें. म्हयन्याक सादारण 7 कोटी 90 लाख हो डिसबर्समेंट आहा पर मंथ, अरावंड से 8 crores. इलेक्शन कोड वॉज फॉर मार्च, एप्रील एंड हाफ ऑफ मे, 2.5 months. During election code period, 2.5 months, what is due to the people is 8 to the 16 and 4, 20 crores. During that period, election period, they have got 20 crores. And ते तांकां पयशे मेळ्ळे म्हणून हो हाका कमी मतां पडली, हें हांव व्हेरीफाय करूंक शकना. अशें आसूंक शकता की भितरले अनेक ट्रकवाल्यांनी म्हजे कडच्यान गव्हर्मेंटा कडचे, म्हजे पयशे न्हय ते, सरकाराचे पयशे ते, हांव म्हज्या बॉल्सांतले काडून दिना. सरकाराचे पयशे घेवन काँग्रेसीकूय मतां येयलें आसूंक शकता, ना दिवन ना. म्हाका खबर आहा, ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव दाखयता ज्या जाग्यार मॅक्सिमम ट्रकवाले केप्या. हांव सांग्या मतदारसंघान एक वाडो दाखयता
ज्या वाड्याचेर ट्रक उग्याच्या एका वाड्याचेर 28% बेनिफीट मेळटा म्हणल्यार आमकां मतां कमी पडल्या, काँग्रेसीक चड पडल्या. तांकां कळ्ळें आसतलें ते पयशे गव्हर्मेंटा म्हण तुगे दी म्हण. हय हांवें थंय स्पीकर सर, व्हॉट इज इम्पॉर्टंट Speaker sir, हांव लोकांक- स्पीकर सर, Speaker सगळ्या sir, लोकांक ते चिजलो जाल्यार हात बोट accept. पडटाले. इम्पॉर्टंट इज नॉट दॅट. इम्पॉर्टंट इज इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट हाका डिस्ट्रिब्युशन. हांव पेडे जाल्यार म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. Election code of- इलेक्शन Speaker कोड ऑफ sir, कंडक्टाक रनिंग स्कीम आहा जाल्यार स्कीम आहा. There is no restriction on There is no ongoing restriction scheme. कित्याक स्पीकर सर, रनिंग स्कीम आसूं नाल्यार आसूं, बेनिफिट्स ऑफ मनी हॅव गॉन. DSS कित्याक दिल ना? तुझो प्रश्न कितें आशिल्लो मुगे बस तो यशस्वी दिल्या. अरे यशस्वी दिल्या. स्पीकर सर, व्हॉट इज स्पीकर सर, स्पीकर सर, तो चुकीच्या माहितीचेर ओनली न्यू सँक्शन ऑफ लाडली लक्ष्मी वॉज स्टॉप. न्यू जेंका सँक्शन सगळ्या स्किमींचे इतले नवीन ट्रक सँक्शन ओनरांक- स्टॉप केल्ले. एक्झिस्टींग सँक्शनाचे पयशे सगळ्या स्किमीचे गेल्या, सगळ्या स्किमीचे गेल्या. स्पीकर सर, जेंक पयस पावनाय तेंक बसून पयस धाडले ते अकाउंटान. दॅट इज इम्पॉर्टंट. बट इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्टान एटलीस्ट एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम दिवपा नासलें. स्पीकर सर, एक मिनिट. स्पीकर सर, तू बस रे, पीपल, तू बस रे, तू एक मिनिट रे. निलेश, बस, तू बस. Honorable member, निलेश, तुका हे सांगता. स्पीकर सर, म्हाका दिसता लोक शाणे आहा. लोकांक कळटा कोण सत्तेर असल्यार चड फायदो जातलो. जालें. निलेश काब्राल. पयस दी. Secondly, all money is paid by electronic transfer and no check is delivered or letter is sent. पयलीं हे करताले चेक बीक दिवपाचे कार्यक्रम, आमी ते सगळे आतां इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर करपाक सुरू केले. फोन मान सांगताले. दॅट इज ओनली. स्पीकर सर, पोलीस सुवातेर म्हाका सांगपाक जाय कोण कोण पडला म्हणटा पळय आपण स्वता तो आपणाच्या कन्नांनी पडला. कित्याक ते मायनींग बेल्टान मायनींग बंद केला तो रिपिटेड सारखे चालू आशिल्ले पूण टेरॅसना चालू दवरून लोकांनी ताचेर विश्वास करूं ना. तो बेश्टे नाका जाल्ले विशय हांगा हावजान मांडपाक जायना, लोकांक दिशाभूल करपाक जायना. स्पीकर सर, हे तूं बस, हांव उलयता. स्पीकर सर, हांव उलयता. म्हाका तुवें अधिकार दिल्लो आसा उलोवपाक, ताका बस सांग. स्पीकर सर, तो मदीं कितें उलयता सर? स्पीकर सर, तो मदीं कितें उलयता? तो मदीं उलोवपाक येना. स्पीकर सर, स्पीकर सर, pertaining to the question, स्पीकर सर, 9,327 trucks have been given benefit. स्पीकर सर, म्हाका ऑनरेबल CMक विचारपाक जाय की एनी अदर मोर हॅव बीन अप्लायड which are pending for this. I am just asking the Speaker sir. Speaker sir, if they are eligible, they will be eligible from now, means whatever the scheme period which has been extended, I think it is extended from 1st April, and we have made it compulsory that now they have to certify again that the truck still is existing. Speaker sir, हांव दुसरें एक आनीक सांगूं सोदता की इलेक्शनाक कित्याक पडलो हाजेर जाय जाल्यार हाफ एन आवर डिस्कशन घेवया. सर, स्पीकर सर घ्या सर. प्रमोद सावंत. स्पीकर सर, ते तो दिवना बी म्हणून ते नाका, बट थोड्याशा लोकांचे जे पेंडींग उरल्या ट्रकांचे मेळपाचे, म्हणजे नवीन तुमी रिन्यू करच्या पयलीं थोड्या ट्रकांचे ड्यूज पेंडींग उरलेले आसात. कांयच ना. ओके, ना उरल्या स्पीकर सर. एज ऑन टुडे एवरीथिंग इज रिलीज्ड. ना स्पीकर सर, थोड्या जाणांचे एक 5 कोटीचो एक इन्स्टॉलमेंट उरलेलो, तो इन्स्टॉलमेंट काल हांवें डायरेक्शन दिला रिलीज कर म्हणून. 5 कोटीचो एकूच इन्स्टॉलमेंट उरलेलो थोड्यांचो, तो हांवें काल इन्स्ट्रक्शन दिला रिलीज कर म्हणून. आय एम ओनली नॉट अवेर वेदर फिजिकल बटन हॅज बीन प्रेस्ड. सो इफ यू वॉन्ट बाय मंडे आय कॅन एश्युअर यू दॅट इट वील बी रिलीज इफ इट इज नॉट ऑलरेडी रिलीज्ड, because it takes 2-3 days to actually release them. सगळ्यांक सारखे मेळटले, प्रत्येकाक चिंता ना. फुडलो प्रश्न श्री नरेश सावंत. कॉम्प्युटराचेर होता. नरेश सावंत ना. श्री प्रमोद सावंत. मे परमिट टू आस्क द 6B. प्रश्न कॉम्प्युटरान आसा सो. स्पीकर सर, हो प्रश्न रिलेटेड आशिल्लो गाल कंपनी जी आमच्या साखळे म्हणजे होंडा हांगासर आसा. तितूंतलो म्हजो पयलो प्रश्न आशिल्लो स्पीकर सर, हातूंतले थोडेशे जे डेली वेजीस वर्कर आशिल्ले भितर तांकां एक थोड्या जाणांक क्लियर करूंक ना, तांकां क्लियर करचे हो प्रश्न आशिल्लो. तांकां थोड्या जाण म्हणजे तांचे VRS स्किमी प्रमाणे क्लियर करपाक घेतल्या, बट तितूंतले थोडे जाण जे आसा हे थोडे जाण पेंडींग उरता, एक 3-4 जाण, तांचो विशय क्लियर करचो. स्पीकर सर, VRS स्कीम जी आसा पळय ती लॉंग टर्म जो एम्प्लॉई आसता ताकाच आसता. डेली वेजीसाक जर तूं VRS दिवपाक लागले जाल्यार ताका मागीर डेली वेजीस कित्याक म्हणपाचे, ताका मागीर रेगुलर एम्प्लॉई म्हणटले.
डेली वेजीस खूब वर्सां जर आसत जाल्यार एखादें थोडें कन्सिडरेशन करपाक येता कंटिन्युअस आसत जाल्यार. पण अदरवायज डेली वेजीस इज टेकन व्हेरी बेजिकली बिकॉज द वर्क इज नॉट परमनंट इन नेचर. स्पीकर सर, तुमचे लेबर वेलफेअर फंडाच्या अंतर्गत तुम्ही अशी जर कंपनी सडनली बंद जायत जाल्यार त्या कंपनीक लेबर वेलफेअर फंडाच्या अंतर्गत मदत करता. तर स्पीकर सर, ह्या वर्करांक मदत करप शक्य जातलें काय कितें? आणि त्याच धर्तीचेर स्पीकर सर, अशीच आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत दुसरी कंपनी बंद पडलेली आसा ती म्हणजे एमिएनटीट. तांकांय बी लेबर वेलफेअर फंडाच्या अंतर्गत तुम्ही अशी मदत कितें तरी करची, कारण लेबर वेलफेअर फंड ही प्रोविजन आसा स्पीकर सर तुमच्या हाज्या प्रमाणे. त्या ती लेबर एमिएनटीट कंपन्यांनी हे थोडेशे वर्कर हांकांय बी मदत करची अशी म्हाका दिसता, कारण तोय विशय तितकोच जेन्युइन आसा. गेली 1.5 वर्स आमचे एमिएनटीटचे भुरगे जे आसा हे बेकार आसात, तांकांय मदत करची स्पीकर सर. स्पीकर सर, गोवा ऑटो एक्सेसरीज लिमिटेड होंडा 3 months installment has been paid 4,89,000 थ्रू लेबर रिट्रेंचमेंट सोसायटी. ताजो दुसरो जो डिमांड आसा आमी ती आयजूच हांवें मिनिस्टराक सांगलो, ऑनरेबल लेबर मिनिस्टराक, की जे कितें मातशें एमेंडमेंट करूंक जाय इल्लेशें ताजे हातून एक्ट हातून ते रुल्स आसा तातूंत मातशें मॉडिफिकेशन करतले. आनी ही हॅज एश्युअर्ड मी दॅट बाय सप्टेंबर एंड ही वील एमेंड इट टू मेक MENT वर्कर्स ऑल्सो एलिजिबल अंडर द स्कीम एंड दे वील बी ऑल्सो ग्रांटेड फ्रॉम द डेट whatever the date has to be decided as per the scheme. So, Goa Auto Accessories workers have already got 4,89,000 for 3 months. It has been already, retrenchment benefits have been paid besides VRS benefit. Mr. Speaker, sir, I would like to know whether Goa Auto Accessories is totally closed or is it still working? Current structure is closed. There may be few officers just to manage couple of maybe 3-4 of them, but functionally it is closed. We are considering various options wherein the investment can be recouped and the factory started so that people can get employed, exactly similar to what we did with Goa antibiotics. The Honorable Minister will vouch for it that unit is now already making profit and flourishing. Probably the number of workers, we are doing similar type of exercise here also. We don't have modern machinery in No, we are involving private party, big firms. We will be inviting take back shortly. Those workers which have been retrenched? No, we can ask them to take those workers back, provided certain requirements are met. But we can definitely ask them to have a priority to those workers. प्रश्न काल सोंपलो.